Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. साम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप. वोरोस सोमच्या वेळार राजा लोडायेक वेताले ते समोय दाविदान जोअबाक आमोनिताचे निसंतोण करूंक आनी राबा शाराक वेडो घालूंक धाडलो. तांचे बराबर आसले ताचे सेवक आनी आख्खी इस्रायल पोरजा. पूण दावीद जेरुजाल्याक रावलो. एक दीस दोनपाराच्या वेळार दावीद आपले बाजेवेलो उठून राजमालाच्या तेरासार भोंवडी मारतालो. थंय तावन ताका एक बायल नाताना दिश्टी पडली. ती बायल भोव सुरेख सुंदर आसली. ती बायल कोण ती दाविदान खबर काडूंक लायली. ताणी अशी खबर हाडली. ती बेतसाबे, एलियामाची धूव आनी उरियास नांवाच्या हितीताची बायल. तेन्ना दाविदान तिका आपोवंक धाडली. ती ताचेशी आयली आनी तो तिका घेवन न्हिदलो. उपरांत ती घरा परतली. ती गोरबेस्त जाली आनी तिणें दाविदाक सांगून धाडलें, हांव गोरबेस्त जाल्या. तेन्ना दाविदान जोअबाक हो निरोप पाठयलो. उरियास नांवाच्या हितीताक म्हजेशी धाड. जोअबान रोखडोच उरियासाक दाविदाशी धाडलो. उरियास दाविदाशी पावतोच ताणें जोअबाची, लोस्कोराची आनी झुजाची खबर विचारून घेतली. मागीर दाविदान उरियासाक सांगलें, चल घरा वचून विसव घे. म्हणटच उरियास राजमालांतलो भायर सरलो आनी राजान ताचे पाट्ट्यान आपल्या मेजावेलें एक देणें ताका धाडलें. उरियास घरा गेलोच ना, पूण हेरां सेवकां बराबर राजमालाच्या दारोंट्यारूच न्हिदलो. उरियास घरा वचूंक ना म्हूण तांणी दाविदाक कळयलें. दुसऱ्या दिसा दाविदान उरियासाक जेवणाक आपयलो आनी ताका बरोच बेबदो केलो. सांजे वेळार उरियास आपल्या घरा वचूंक ना, पूण आपल्या धोनियाच्या सेवकां बराबर न्हिदूंक गेलो. सकाळीं दाविदान जोअबाक एक चीट बरयली आनी ती उरियासा कडेन दिवन धाडली. ते चिटीर ताणें बरयलें, उरियासाक कडक लढाय जाता थंय धाड आनी तूं फाटीं सर. हे भाशेन तो जखमी जावं आनी थंयच मरूं. जोअब तेन्ना शाराक वेडो घालतालो आनी बळिश्ट झुजारी झुजताले थंय ताणें उरियासाक घालो. त्या शारांतले मनीस औशीत भायर सरले आनी जोअबा कडेन झुजाक लागले. हेरां बराबर दाविदाचे थोडे सेवक मेले. हांचे मदें हितीत उरियासूय मेलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, तुजेर चुकल्या सायबा, आमची काकलूत कर. काकलूत जरा देवा, काकलूत करून दाखय. हो कोणवाळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचें खोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब, तुजेर चुकल्या सायबा, आमची काकलूत कर. म्हजो गुन्यांव खरोच
आज हांव वळखून घेतां. सदांच म्हजें पातोक म्हजे मुखार ठेवतां. तुजेर चुकलां सायबा, तुकाच ओकमान केला. तुजे नदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब: तुजेर चुकल्यां सायबा, आमची काकलूत कोर. जोडती करताय तेन्ना नितीन फॉर्मोंड मारताय. मुन्सुबीदाराचेर शीण हांव कसो करीन? म्हाका सायबा पळय, पातकांत हांव जल्माक आयलां. म्हजे मांयच्या कुसव्यान पातकांत हांव संभोवलां. जबाब: तुजेर चुकल्यां सायबा, आमची काकलूत कोर. आनंदाचो आवाज म्हज्या कानार पडूं. चिड्डायलेलीं हाडां जिवाळ जावन नाचूं. म्हज्या पातका वयली नदर तूं काड सायबा. सगळो म्हजो गुन्यांव काडून उडोय देवा. जबाब: तुजेर चुकल्यां सायबा, आमची काकलूत कोर. उद्गार. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. मार्कू पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, एक मनीस आपल्या शेतांत बी ओंपता. रात आनी दीस तो न्हिदलोलो आसूं वो जागो आसूं, बी किर्लोता आनी वाडटा. हें कशें तें तो कांयच नकळो. जमीन आपणा ओस्तोंगी फळ दिता. पयलीं पालो, मागीर कोणशी आनी शेकी कोणशेभर गुलगुळीत गोठो. आनी पीक जातोच लुवणी पावली म्हूण देखतोच रोखडोच तो कोयती लायता. हे परी देवाचें राज. त्या भायर ताणें म्हणलें, देवाचें राज कित्याक चोर करुया ओ कसली ओपार घालून तें चित्रावया. तें सांसवाच्या कोण्या परी. तो जमनीर ओंपतात तेन्ना संवसारांत आसात तितल्याय बियां परोस सुपुल्लो, पूण ओंपल्या उपरांत वाडता आनी पोरसांतल्या सगल्या झाडां परोस व्हड जाता. आनी ताका येद्यो व्हडल्यो खांद्यो फुट्टात की अंतराळा वेल्या सुकण्यांक ताचे सावळे तळा आसरो घेवंक जाता. तेन्ना तांच्यान आयकून घेवंक जाता तसल्या सोबार वापारींनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो. वापारी शिवाय तांचे कडेन उलोय नासलो, पूण कुशीन आसतना आपल्या शिसांक सगळें फोडून सांगतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ. देवाचें राज कित्याक सोर करुया. मार्कू 4:30.
नियाळाक आधार. आमच्या बिल्डिंगांत सगळे मेळून 20 घोराबे रावतात. तातूंतले 5 घोराबे क्रिस्ती आनी उरलोलीं क्रिस्ती. एकामेकाक आदार दिवप, गरजांक पावप, अडचण्यांक सांपडल्या जाल्यार बरी बूद दिवप, आर्थीक परिस्थितीक लागून निराशी जाल्यात जाल्यार मदत करप, निराशी जाल्यात जाल्यार भेट दिवन भरवशाची उतरां उलोवप आदी. आयज म्हज्यान खरेपणी म्हणूंक जाता, हांगा देवाचें राज वसता. जेजून साबार खुणां वापरून सर्गींचें राज परगटलें. आयच्या काळार सर्गींचें राज आमच्याच मदें आसा. जेन्ना एक घोराबो मोगान जियेता तेन्ना थंय देवाचें राज्याचें आसणें आसता. शेजाऱ्यां एकामेकाच्या एकवटान आनी समजिकायेन जियेतात तेन्ना गांवांत देवाचें राज आसता. देसा मदें शांती आनी सोवस्काय वसता तेन्ना थंय देवाचें राज वसता. आयज शांती खातीर भेटयलोलो दीस. महात्मा गांधीजीक शांतीचो आनी अहिंसेचो भोक्त म्हूण पासारता. आयच्या ह्या उचांबोळायेच्या जिवितांत शांतीची चड गरज. मोगा आनी समजिकाये वरवीं आमी देवाचें राज स्वर्गार न्हय पूण ह्याच संवसारांत बांदून हाडूंक वावरुया. सासणाच्या बापा, आमच्या जिवितांत आमच्या उतरां आनी करण्या वरवीं आमी जियेतात आनी रावतात थंय तुजें राज बांदून हाडूंक आनी तें पसरावंक आनी तें जियोंक आमकां सगल्यांक तुज्या मोगान भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.